आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यान ह्या नव्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या गरजे आकांताच्या वेळार व्हडा धैर्यान सर्वेस्पर देवाच्या कृपे सिंहासना सरसी आमी येवया. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वोळ 16. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 16. आमकां आमचा आमचो समी आमचो धनी आमचो देव आमचो भोवमोगाळ तो जावन आसा. देखून धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरोन आमच्या सर गरजे आकांता ताका आमी वय समर्पण दिवया. गावया आमी आराधनाचें गीत. आराधना स्तुती हांव करता तुका. A28 ऑन पेज नंबर 33. A28 ऑन पेज नंबर 33. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सगळींच्या बापा आमच्या रचणारा. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सगळींच्या बापा आमच्या रचणारा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजा मनांत आत्म्यान गायता. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जय मनान द्वेष आसा बगसूंक शिकय. पातकांच्या वडण्यान सोपुसो थांबय. जय मनान द्वेष आसा बगसूंक शिकय. पातकांच्या वडण्यान सोपुसो थांबय. ओजांच्यो जिबो आज आमचेर पाटय. खोटेपण पास आमचे सगळे तुटय. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हर गान तुका हुकला तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या जेजू क्रिस्तच्या परिपूर्णतेतान आमकां कृपे वयर कृपा लाभल्या. जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 1 वोळ 16. Gospel of St. John chapter 1 verse 16 says, from the abundance of our Lord Jesus Christ we have received grace upon grace, grace upon grace. देखून मोगाच्या भोवपळी सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत भोवपळी सक्रामेंताच्या पांयां तळा आमचो वेळ करशीत हांव. कित्याक समियातान आमकां कृपे वयर कृपा लाभून आसा. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा
ताचे परिपूर्णते तावन ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या आमकां कृपा वयर कृपा सोम्या लाभल्या. जेजूच्या सोम्या जेजूच्या परिपूर्णते तावन परिपूर्णतेतावन आमचे वयर आमचे वयर कुरपे वयर कुरपा लाभल्या कृपे वयर कृपा लाभल्या. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझी कृपा तुजी कृपा संपूर्ण जावन आसा संपूर्ण जावन आसा. परिपूर्ण जावन आसा परिपूर्ण जावन आसा. भरून ओमतता भरून ओमतता. तुझे तावन तुजे तावन आमकां कुरपे वयर कुरपा आमकां लाभता कुरपे वयर कृपा आयच्या लाभता. संवसाराचेर आयच्या संवसाराचेर तुझी कृपा तूं ओत तुजी कृपा तू वत सर राष्ट्रामध्ये सर राष्ट्रामध्ये माया मोगान एकवट येवन माया दी मोगान एकवट येवन सगळीं झुजां सगळी सुसा शांत जावन दी शांत जावन दी. इराण आणि इस्रायलामध्ये इराण आणि इस्रायल आणि फालिस्तीनामध्ये आणि फालिस्तीनामध्ये, आणि गल्फाच्या देशामध्ये आणि गल्फाच्या देशामध्ये, आणि अमेरिकामध्ये आणि अमेरिकामध्ये, युक्रेन आणि रशियामध्ये युक्रेन आणि रशियामध्ये, भारत आणि पाकिस्तानामध्ये भारत आणि पाकिस्तान चायना आणि कोरियामध्ये चायना आणि कोरियामध्ये, सगळ्या संवसारार सगळ्या संवसारार माया मोगान एकवट येवन माया दी. मोगान एकवट येवन सर मनशांनी सर मनशांनी शांती समाधानेन शांती समाधानेन सर ग्रेस काय सर ग्रेस सर काय, समृद्धी सर समृद्धी, सर जाणवाई सर जाणवाई, सर आधुनिक सवलत्यो आधुनिक सवलत्यो, अनुभव करीशें कर अनुभव करीशें कर. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू, होगळां तुका जेजू होगळां तुका जेजू, जय जय तुका जेजू जय तुका जेजू. मोगाचें न्हू सोम्या जेजू तावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता ही कुरपा कशी आमकां लाभता ह्या प्राच्यताच्या काळार ह्या करेजमाच्या दिसांनी मोगाचें न्हू आमी आमची दिश्ट त्या कुर्साचेर कंसयता ह्या कुर्साचेर सोमी जेजू उमकळ्ळो जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताचो सर्गीचो बापूच मोगाचें न्हू ताच्या सांगाता वय थंयसर तो कश्ट अनुभव करता आपलो पूत कश्टताना मोगाचें खंयचो बापूय ओगो रावता सर्गीचो देव बापी व्हडा मोगान व्हडा दयाळेन आनी व्हडा काणवळेन आपल्या पुता सांगाताचो आसा पवित्र आत्म्याची सगत जेजूक मोगाचें चलोन व्हरता कित्याक जेजू कुर्सार कश्टालो आमकां आसा थंयसर इजाया प्रवादीचो प्रवाद Isaiah chapter 53 verse 4 and 5 इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आणि 3 अध्याय ओळ 4 आणि 5 खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतायलो म्हूण आमी ताचे विशयान चिंतल्या पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घायां वरवीं आमी बरी जाल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हजे उपरांत तुमी सांगा खरेंच खरेंच आमचे कश्ट आमचे कश्ट सोम्या जेजून भोगले सोम्या जेजून भोगले आमच्या दुखीचो भार आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलेलो ख्यास्त भोगून आसलेलो. देवान मार दिवन देवान मार दिवन सतयलो म्हणून सतयलो आमी म्हणून ताचे विशयान चिंतल्या आमी ताचे विशयान पूण चिंतल्या. आमच्या अपराधा लागून पूण आमच्या अपराधाक ताका लागून विधलो ताका विंडलो. आमच्या पातकांक लागून आमच्या पातकांक तो लागून चिरडालो तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आमकां शांती ताच्या मेळ्ळी. घायां वरवीं ताच्या घायां आमी वरवीं बरी जाल्या आमी बरी जाल्या. ताच्या घायां ताच्या वरवीं घायां वरवीं आमी बरी जाल्या आमी बरी जाल्या. ताच्या घायां ताच्या वरवीं घायां वरवीं आमकां भलायकी मेळटा आमकां भलायकी ताच्या मेळटा. घायां वरवीं ताच्या घायां वरवीं आमकां सुटका मेळटा आमकां सुटका मेळटा. ताच्या घायां ताच्या घायां वरवीं वरवीं आमचे समस्ये आमचे समस्या परिहार जातात परिहार जातात. ताच्या घायां ताच्या वरवीं घायां वरवीं आमी पवित्र जाता आमी पवित्र जाता. ताच्या घायां ताच्या वरवीं घायां आमी वरवीं सासणीक जिवीत आमी जगता सासणीक जिवीत जगता. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पळय मोगाचें न्हू सोमी जेजू सगळे आमच्या पातकाची शिक्षा ताचेर घेता देखून मोगाचें न्हू आमच्या गरजा आकांताच्या वेळार ताच्या निती सिंहासना सरशी धैर्यान आमी फुडें सरयेत देखून आमकां देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 16 Hebrews chapter 4 verse 16 तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तर गरजे आकांताच्या वेळार तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमकां दया आनी आदार मेळचे आमी खातीर धैर्यान आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया लागीं सरया. वय समया वय जेजू समया जेजू, तुजे थंय तुजे थंय आमकां कृपे वयर कृपा आसा आमकां कृपे वयर कृपा दया आसा. आनी आधार आसा दया आनी आधार आसा. बरी भलायकी आनी सुटका आसा बरी भलायकी सुटका आसा ग्रेस काय आनी समृद्धी आसा ग्रेस काय आनी समृद्धी देखून आसा. व्हडा धैर्यान देखून व्हडा धैर्यान तुजे सरशी तुजे सरशी आमी लागीं सरता आमी लागीं सरता. कित्याक तूं आमचो मोग करताय कित्याक तूं आमचो मोग करताय. तूं आमचे पक्षेन आसाय तुमचे भक्षण आसाय तुका आमची जतन आसा तुका आमची जतन आसा. देखून तुका अर्घ आनी होगलाप दिता देखून तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. धर्मवचन अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया समयाचें नांव आमी गावया समयाची स्तुती करुया आमच्या कंताराच्या बुकान B38 पेज नंबर 54
सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया. सौम्याच्या नावान महिमा देवन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया. सौम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सगळ्या संसारा समया जेजूच्या नावान मात्र समाधान असा, शांती असा, राजी संधान असा. देखून समयाच्या नावाक अर्घ आणि होकळाप दिवन सगळ्या मनशाकुळाचेर शांती समाधान राज करच्या खातीर मागया. संसारान समाधान हाडून दिले नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखवून दिले नाव. काळोखांत असलेल्याक उजवाड दिले नाव, पातकातावून सुटका दिवंक बचाव केले नाव. संसारान समाधान हाडून दिले नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखवून दिले नाव. काळोखांत असलेल्याक उजवाड दिले नाव, पातकातावून सुटका दिवन बचाव केले नाव. सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया. सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया, सौम्याची स्तुती करूया. सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. समया जेजू क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेत हांव आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कुरपा म्हळ्यार इंग्लिशान आमी म्हणटा ग्रेस. ग्रेस म्हळ्यार वेन यू आर अनवर्दी ऑर वेन यू आर नॉट एन्टायटल्ड फॉर दॅट एट यू रिसीव इट. जर तर हांव फावो न्ही, हांव योग्य न्ही, तरी म्हाका मेळटा तर मोगाच्यान ती कुरपा जावन आसा. देवूच मोगाच्यान आमकां कुमक करता. ताच्या निती सिंहासनाक आमी लागीं सरता आसतना. देखून हेब्रेव घरां बरयलें पत्र थंयसर 4 अध्याय 16 बोल म्हणटा, हिब्रूज चॅप्टर 4:16, आमच्या घरच्या आकांताच्या वेळार आमी धैर्यान ताच्या निती सिंहासनाक लागीं झरया. वय मोगाच्यान देव आमकां कुरपा दिता. मात न्ही, देव ताच्या कुरपे सिंहासनाचेर बसून आसा. तें त्या कुरपे सिंहासनार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त बसून आसा. आमी म्हणटा मोगाच्यान देव खंय आसा? देव वयर आसा, सर्गार आसा. आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटा आसतना मोगाच्यान वय तो वयर आसा. वयर आसा म्हळ्यार सगळी सृश्टी कितली व्हड आसल्यार ती सगळी ताज्या अधीन आसा, ताज्या रासवडकेकाल आसा, ताज्या पदवेकाल आसा, ताज्या महिमेकाल आसा, ताच्या संपूर्ण तरान नियंत्रणाकाल आसा. ताणें एक उतर उलयल्या पुरो सगळी पृथ्वी आनी तांचो असल्यो सगळ्यो शक्त्यो ताका अधीन जातात. असलो देव मोगाच्यान म्हाका तुका कुरपा दाखयता, कित्याक म्हजो तुजो तो मोग करता. देखून म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो कुरसार मेला. देखून ताजे थंय कितलीं आजापां विजमितां जातात. ह्या दिसांनी इराण आनी थंयसर इस्रायलाचें झूज जालां. इराण आनी तशेंच अमेरिकाचें झूज जालां. आनी त्या वरी म्हाका गल्फाच्या देशाचेर जायते बॉम्ब पडल्यात. एकले म्हाका फोन कर सांगता दुबय तांच्या घरा फाटल्यान आसल्या त्या फ्रांसच्या एम्बेसी आहा तांची ती कितें मिशन आसा थंयसर बॉम्ब पडले. आनी अशें भोगलें की तांचे बिल्डिंगच देसवाड जाता आनी तीं मरतात. आनी ती म्हणटा त्या वेळार दैवीक कुलोरित्याच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान ती पळोवनासलीं आनी मागणें करनासलीं. देवा आमकां राख आनी सांबाळ म्हण. आनी ती म्हणटा देवान तांच्या भोंवतणी आरावन धरल्या बरी भोगलें. स्वामी जेजूस तांच्या भोगले कांचा म्हूण भोगलें. मरी माय सांत भक्त आंज बुडवे सगळे तांकां राखता म्हूण तांणी भोगलें. देखून ती म्हाका फोन कर सांगतात वय देवान आमकां राखलें आनी सांबाळलें. देवाची कृपा आमच्या सांगात आसली. तशेंच म्हाका कुवेट तावनी एकल्यान म्हाका म्हळें सदांय आमच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळयल्ल्या वरवीं तांच्या कुटुंबांत कितलें बरेंपण लाभलां, कितलीं आजापां जाल्यान, कितलीं विजमितां जाल्यान. आनी
तो थंयसर म्हणटा फादर मागा फादर शांती समाधाना खातीर वय थंयसर डिवायन कॉल सेंटरान आराधना वेळार सगळ्या मागो उलो दिया वय मोगाच्यान आमी सगळीं आमच्या गरजे आकांताच्या वेळार वय देवाच्या कुरपे सिंहासना सरसी आमी मोगाच्यान धैर्यान लागीं सरया कित्याक ताजे कुरपे खंडी जावन वळोन येतली हें झूज बेगीनच रावतले जायते जण कश्टल्यात विमानार थंय हांगासर पयण करून जायनासतना ह्या भरगांव पयण करचे खातीर दुसऱ्या दुसऱ्या शारांत आसात गांवांत तावन बॉम्बे गेल्यान थोडी बँगलोर गेल्यान थोडी चेन्नई गेल्यान ह्या थंय हांगासर सांपडल्यान आनी तांच्या मोगाच्या मनशां मेळोंक थंयसर युरोपाक जावन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया विविध गांवां वचत जे आसले थंय हांगासर सांपडल्यान मोगाच्यान समेस्तां खातीर मागया कितले जाणांक सारकें काम ना कितले जाणांक कितले कश्ट आसात पूण मोगाच्यान समिया जेजूच्या वय त्या कुरपे सिंहासन सरसी धैर्यान आमी फुडें सरया एक भयण कोडयाळ तावन फोन कर सकता वय तिच्या आवयक आयरीन बायक आयरीन म्हणल्यार वय कॅन्सर आसलें गर्भाचें ह्या तिच्या भयणीक वय कॅन्सर आसलें ती रोडोन मागून आसली तिचे भयणीची कॅन्सर पिडा गुण जायची म्हणून देखून दैवीक येतना तिच्या आराधना वेळार मिसाच्या बलिदान वेळार दिंबियर पडोवन तिणें देवाच्या कुरपे खातीर देवाच्या त्या कुरपे खातीर दयाळे खातीर वय आशिर्वादा खातीर तिणें मागलें आनी उपरांत परतून टेस्टाक वता आसतना पयले फावटी डाक्टरान म्हणलें कॅन्सर आसा म्हणून स्प्रेड जाला म्हणलें पूण दुसऱ्या फावटी टेस्ट करतना कॅन्सर संपूर्ण तरान नपय जालां आनी कसल्या सर्जरीची गरज पडना म्हणलें देवाक जावं अर्ग आनी होगळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय मोगाचें न्हू आमी देवा सरशी येतना कितले आजाप आनी विजमिता हांगासर जातात मनीशा म्हणलें मोगाचें न्हू ताका काम नातलें सबार म्हयन्यांत एक बरें काम मेळ्ळ्यार देवाक येवन हांव साक्ष दिता म्हणटलें आनी थंय आनी ताजी आवय आनी कुटुंब ह्या दिसांनी हांगासर येवन म्हणटा फादर कितल्या दिसांत आमकां काम नातलें म्हयन्यांत काम नातलें आतां देवान एक बऱ्यांतलें बरें काम फाव केलां चिंतन नातलें तितलें बरें काम चिंतन नातलें तितलो बरो सांबाळ आनी तो सांबाळ मेळटा ना म्हणून आमकां धैर्य नातलें आतां सांबाळ मेळ्ळ्या उपरांत आमी देवाक अर्ग आनी हो लाभ दिवंक आयल्या देवी कलोरेत्र मंदिराक हे कुलारी दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू देव आमकां आमच्या जिवितांत कुरपा दाखयता आमचे खातीर स्वामी जेजू मोगाच्यान त्या कुरसार मेलो आमी देवान सतायलोलो म्हणून आमी चिंतलें आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतलो आमच्या अपराधा खातीर तो चिरडालो आमच्या खोटापणा खातीर तो पापसालो आनी ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमी बरीं जाल्या ताज्या घाया वरवीं मोगाच्यान आमी बरीं जाता देखून परतून परतून त्या कुर्साचेर मोगाच्यान आमी दिश्ट घालता त्या परतून त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता मोगाच्यान आमी मागीर आमी दैवीक कलोरेत्र मंदिर तर्फेन करेस्माचे रेतीर जायत्या जाग्यार जावन आसात बॉम्बे सी वुड्स नेरूल हांगासर आवर लेडी ऑफ विजिटेशन इगर्जेन थंयसर रेतीर जाली कितले अपुर्बेची ती रेतीर जाली चड आनी चड लोकांनी त्या रेतीरेन भाग घेतला आनी त्या रेतीर केल्ल्या हरी एकल्यान ती मोगाच्यान देवाची कृपा भरपूर तरान व्हाळच्या खातीर आमी मागया सांगात फेर्मानोर सेंट सेबॅस्टियन चर्च थंयसर रेतीर जाली थंयसर व्हडा संख्यान लोक रेतीरेक आयलो त्या रेतीरेक आयिल्ल्या लोकां ती आनी सगळ्या फिरगसकारांक ती देवाची कृपा भरपूर तरान व्हाळोवन दी त्या फिरगसच्या विकारांचेर मानात एक बाब सिप्रियन पिंटोचेर कितले अपुर्बायेन ते मुखेलपण घेतात सगळ्या फिरगस जिवाळ करून घेतले वावरतात तांचेर आनी फिरगसच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद पडून दी सान सेबॅस्टियन तसलो एक विशेष उर्बेवंत भावार्थ सगळ्यांचो जावन दी सगळीं फिरगसकारां भक्तीपणान हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी मिसा घेवन दी कुर्सा वाट्यांत वांटो घेवन दी भुरगीं बरेंकन दोतोन शिकोवन दी आनी कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट जावन दी आदर्श तरान तांचें कुटुंबांत जिवीत जियोंक देव ताका फाव करून दी सांगात तस ह्या दिसांनी होली स्पिरीट चर्च पवित्र आत्मेची इगर्ज सामपिके हांगासर रेतीर जाली त्या फिरगसकारांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून त्या फिरगसचो विकार भोव भक्तिवंत मानादीक बाप विन्सेंट डिसोजा ताच्या मुखेलपणा काल फिरगजींत जायते अभिवृद्धीचे कार्यां प्रगतीचे कार्यां जाल्यात आनी त्या फिरगजीन चड आनी चड भावार्थ जिवाळ जावन दी भोंवतणी आसल्या सर हेर धर्माच्या लोकांक क्रिस्ताचो कुर्साचो सॅक्रिफीस एक आदर्श जावन दी जेजूच्या कुर्सा ती तांकांय सोडवण मेळोवन दी तांकांय साल्वासांव मेळोवन दी समिया जेजू ती हरी एकल्यानी सासनीक जिवीत जोडीशें वय आमी भक्तीपणान मागया आनी ह्या दिसांनी रेतीर आसात नारावींत सांत आंतोनीच्या फिरगजींत मार्चाच्या 6 तारखेतावन 8 तारखे पर्यंत मार्च 6 to 8 वय नारावी सांत आंतोनीच्या इगर्जींत थंयसर रेतीर आसा ताज्या उपरांत निरकाणांत रेतीर आसा सांत थॉमस आपोस्तलाच्या फिरगजींत 7 तारखेतावन 8 तारखे पर्यंत म्हणजे शनवार आनी आयतारा चड आनी चड लोकांनी ह्या रेतीरी घेवन फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया गोवा सेरावली म्हणल्यार फिरगजींत थंय मार्चाच्या 13 तारखेतावन 15 तारखे पर्यंत मार्च 13 to 15 देर विल बी स्पेशल लँटन मिशन रिट्रीट ॲट सेरावलीम चर्च इन गोवा ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया तशेंच मोगाचें न्हू वय आमाल्यांक आनी विविध तरांच्या वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक या त्या त्यांची व्यसनी जाल्ल्यांक
तांकां एक विशेष रेतर आसा. परवा आयतारा 8 तारखेतावन आनी एक आयतारा 15 तारखे पर्यंत 8 तारखेतावन परवा ब्रेस्तारा पर्यंत विशेष तरान तांचे समावेश आसा. कोणाक येवंक आसा तांणी येसय मात न्ही चड आनी चड लोकांक येसय. कुटुंबांत कोणी एकलो आसल्यार कुटुंबाच्या समेस्तान येसय, सेसारच्यांनी येसय, वाड्याकारांनी येसय, सगळ्यांनी येवन सांगाता मेळोन मोगाचें न्हू हर एक आदाराच्या पातकाच्या गुलामपणांतले सुटका सोडच्या खातीर आमी मागसय मोगाचें. जर तर सोमी जेजू आमकां पातकाच्या बांदपासून सोडोवच्या खातीर त्या कोर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान दिता. सर एक बेबदो मनीस, एक वायट सवयाक वळख जाल्लो मनीस, एक मादक द्रव्याक वळख जाल्लो मनीस, ताची वायट सवय सोडूंक हांवें आनी तुवें कितली मेहनत काडूंक जाय. आमच्या सेसामारा कुटुंबांत कोणी आसल्यार तांकां मोगान बरें करून समजोवन सांगाता मेळोन आमी तुमच्या सांगाता रेतेर करता म्हूण सांगून कितली तुमकां वावंट मेहनत आसल्या ती बगले दोन त्या एका व्यक्तीच्या परतवणे खातीर ताका आपणान हांगासर एक रेतेर करचें कितलें वर्तें भाग जावन आसा. हे या तुमी हेरांक आपण हाडा. ह्या मार्चाच्या 8 तारखेतावन 15 तारखे पर्यंत 8 तारखे येवंक जायना जाल्यार वय उपरांत 12 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सकाळीं जावन ब्रेस्तारा 12, 13, 14, 15 तारखे पर्यंत हांगासर एक बरी रेतेर करून कापुचीन पाद्रे आपसयत येतात. म्हाका न्हू ह्या सर गरजां बसत आमी मागया. वय आमच्या सर गरजां बसत धैर्यान आमी देवाच्या निती सिंहासना लागीं सरया आनी आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता. सगळ्यां जेजू तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो इश्ट मोगासो, इश्ट मोगासो. हरी एक गरजेंत हरी एक गरजेंत म्हाका पावसो, म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता, जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. कश्टांची मोडां, कश्टांची मोडां आयल्या म्हजेर वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. हो मोगाचें न्हू जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सिता तांचे सांगाता संतोष पावता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. नाविटा रेगो बजपे. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. मायकल फ्लोरीन मिनेजेस बोंदेल, आमांडा आनी शेली ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी कालिना. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देवान तांचेर वर्ती आशिर्वाद आनी बेसांवां उरतल्या पासत. Successful marriage of my niece and all the others favors received. Edwin Michael B. D'Souza. For saving from any injury after a great fall, Lucy Robert Desa. Salbina V. Krasta Kadri, Mangalore. For all the favors received from Holy Family, Anna Pinto. Thanks for the favors received, Jerome Gonsalves. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, कामाची परिस्थिती बदललेल्या पासत दैवीक रितमंताच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे वय कामाच्या जाग्यार असले पॉलिटिक्स आनी सगळें फेस करूंक धैर्य आनी कृपा मेळ्ळेल्या पासत, डिप्रेशनांतून भायर येवंक देवान फाव केल्ल्या पासत, मानसीक पिडा पयस केल्ल्या पासत आनी आतां राती बरी न्हीद पडटा देखून तकली पडापड पयस केल्ल्या पासत, झगडें झूज असलें घरांत कुटुंबांत तें सगळें पयस सरलेल्या पासत, घरचीं भुरगीं सांगलें आयकनातली वायट सवयांक वळख जाल्ली आतां ती आराधन आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, घरांत वर्ती आशिर्वादां बेसांव लाभल्यान जायतें बरेंपण वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आनी सेज समारा देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घान एकळाप दिता. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारल्या पासत, कॅन्सर पिडा ही गूण केल्ल्या पासत,
वय जाग्याच्या समस्या इत्याद केल्या पासून जागो नावार जाल्ल्या पासून कुटुंबाचो जागो वांटो जावन भाव भयणी मध्ये आस्त बरें आतां वांटो जाल्ल्या पासून वय बरी सैरीक जाल्ल्या पासून आनी भुरग्यांचे देणे अजापानी देवान फावो केल्या पासून भुरग्याची पिडा देवान गोंडकर मरणांतीक त्या एका व्हरत्या आपायांतल्या भुरग्यां निवारल्या पासून व्हड एका ऍक्सिडेंटलान ते देवान निवारल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू अर्गाने ओगलाप तुका समया जेजू. आता आमी विविध त्या पासत भक्तीपणान मागया सर ह्या साकां पासत आनी रिलीजियस पासत विनवणी घालता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन to be relieved from long time suffering from chronic diseases Lowlin Seravo Paldane Janet Rebello Kinnigoli त्याच्या विशेष ते सांगपासत Jayden to write his second PUC exams with confidence and wisdom Janet Pereira तशेंच सर दाव्याची बोर्ड एग्जाम बरयल्या भुरग्यांक बरें रिजल्ट येवचे पासत सेकंड इयर PUC बोर्ड एग्जाम बरोवच्या भुरग्यां पासत तांणी परिक्षेंत बऱ्यांतले बरे मार्क्स हाय डिस्टिंक्शन काड मुखल्या शिकपाक तांकां वय बरे मार्क्स येवचे पासत वय बरी सैरीक जावचे पासत बरें काम मेळचे पासत परगांवांत आनी जिवितांत असले आर्थीक अडचणी सगळी पयस सरचे पासत ग्लॅनर डिसिल्वा वासे ब्लड कॅन्सर बरी कश्ट येता टाटा हॉस्पिटलांत आसा ताणें संपूर्ण तरां बरें जावचे पासत ताजी दूख सोसूंक जायना रडता तो ताजी 26 वर्सांचो 24 इयर्स ताजी दूख वणी जावचे पासत जायतो कर्स आसा कर्सा बाबतीन वय तांकां कुमोक आनी दान बऱ्या तरान येवचे पासत आमी मागोंक उलो दिला सर कॅन्सर पेडिस्ट्रेशन पासत आनी कोणाक वखदाचे कर्स तांकां वय नांत तांचे कडेन पयशे नांत तांकां बरें कुमोक दान येवचे पासत घर नातलीं आसात तांकां घर बांदूंक कुमोक मेळचे पासत ह्या वर्स दुर्बळांचे वर्स जावन आसा चड आनी चड लोकांनी दान करन वय पयशे आसल्यांनी दुर्बळांच्या गतांतल्या गरजांनी पावच्या खातीर आमी मागया परगांव वचूं आशेतात विजा वेळार मेळच्या खातीर पासपोर्ट जावचे पासत सुरक्षीत पॉयंट जावचे पासत आमी भक्तीपणी मागया आनी तशेंच भुरग्यांचे देणेंतल्या भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर मागया कुटुंबांत जाग्याचे समस्या आसात जागोचे रेकॉर्ड्स वेळार जावचे आसा जाग्याचे गडी पातर घाल तांकां जे कितें वय प्लॉटींग करूंक आसा 9/11 करूंक आसा जाग्याचे सगळे दाखले वेळार जावन कुटुंबा मदें माया मोगान ती इतर जावचे पासत भाव भयणी मदें कुटुंबा मदें आसलें झूज रावचे पासत इराण आनी तशेंच इस्रायल अमेरिका मदलें झूज रावोंक गल्फाचे देश आनी आमची परगांवांत आसात खंयसर आसल्यार युक्रेन रशियांत सगळ्या जाग्यार शांती समाधान रास जावचे पासत आमी भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्या पासत मागया पुलकतीन आत्म्या सुडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर देवादी नातालिया रोच बर्जॉई जोसेफ केटिंजन कुवेट अँड वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट जुलियाना रोड्रिगस पुलकतल्या आत्म्यास उडास करता प्रेसिल्ला पीटर देवादीन अपोलिना लुईस जोसेफ देवादीन विलियम डिसोजा ताने एडविन पिंटो शंकरपुरा मॅगदेलिन बर्बोजा शंकरपुरा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता फ्रांसीस पिंटो आनी कुटुंब फातिमापूर सकलेशपूर देवादीन पॉल डिसोजा Father Felix S.J. on his birth anniversary, तशेंच birth anniversary of Pius De Silva, Bainduru, Mangalore. Devadin Donath Picardo on his death anniversary. Thomas Levis 9th death anniversary, Mumbai. ससनास विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन. आमी भावार्थान आनी विस्वासान दोनी हात वयर करून आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. निंबेर पडया बोबोय सक्रामेंताक नमस्कार करया. ताच्या मुखामळाचो परजळ तुमचेर तो परज प्रकाशतलो.
ये 16. संतोषान वेदी भोवती सम्या आयल्या तुझ्या उपकारांक अर्गां दिता बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरता सम्या घाल तुझे बेसा पातकी सम्या आमी आयल्या तुझे सशी काकुतानी बगसाणे लाभय करपा आमकां दी सदेण्या संगी तुझे परिचय शिकय. सगळ्या संवसारांत असली सर झुजां अखेर जावन सगळ्या मनशांनी शांती समाधानान सुरक्षीत आसच्या बसत हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आयच्या पयल्या वाचपांत एरेमिया प्रवादी मुखांत्र सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर मात्र पातयेता आनी मनशाच्या सक्तेचेरच होनवन जियेता आनी देवा तावन ताचें काळीज पयस करता तसलो मनीस शिराप पडलेलो जावं म्हणून. आनी उपरांत त्या पयल्या वाचपाच्या अकरेक देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्पोर देव निरंतरी आमच्या काळजाची तपासणी करता आनी पळयता की आमचें काळीज देवाचेरच विस्वास दवरून आसा गी ना म्हणून. तर मोगाचें न्हू, सर्वेस्पोर देव आमची परिक्षा करता. जशें ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षा बरयतात, कितलें शिकल्यात, कितली जाणवाय तांकां आसा, कितली शाती तांकां आसा म्हणलें परिक्षेंत स्पश्ट जाता. तर मोगाचें न्हू, एक घडीभर आमी दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाची चेर आमी दिश्ट घालया. सर्वेस्पोर देव आमची परिक्षा करीत जाल्यार आमची काळजां देवाच्या मोगान भरल्यांत गी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक लब्धल्यांत आनी देवा तावन पयस सरल्यांत. तर आमी बगसाणें मागया. सम्या देवा, आमी तुका अकमान केला, आमी तुजे तावन पयस सरल्या. आमची काकूत कर सम्या, काकूत कर सम्या, काकूत कर. आमी पातकी म्हण वळखता. आमच्या खातीर सम्या जेजू तुवें खुर्सार तुज्या जिवाचें बलिदान दिसय पडलें, वळवळ्यांचें मरण मराजय पडलें, अकरे सोथेंबो रगत फारायचें पडलें. हे म्हज्या खातीर म्हणून हांव स्विकार करता. क्रिस्ता, काकूत कर. क्रिस्ता, काकूत कर. सम्या जेजू, म्हाका तुवें पुनर्जिवांतपणांत भागीदार जावंक आपणे दिलाय. सरगार तुज्या सांगाता देवापाच्या मुखामळाच्या परसळांत जियोंक तुवें म्हाका मोडा मोगान आपयलाय. पण परतून परतून तुजें हें आपणे हांवें इन्कार केल्ल्याक बगसाणें मागता. सम्या, काकूत कर. सम्या, काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेणत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुंच तें कणवळेन परतून दिताय. तर ह्या प्राचिताच्या काळार पातक रडोन नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी आनी व्हडा उर्बेन आमचो भावार्थ कश्टा आकांताच्या वेळारी थीर सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तीचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना तें खरे बोंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता
आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पाचवीं. सुके दाडीच्या वर्स ताका परवाना. आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी. तें बरें करूंक जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर. हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती माजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हे. देवाचे वड. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो बागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. जो कोण कोट्याची बूद घेवन चला नासता, नश्टांच्या वाटेर रावा नासता, आधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच बागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनात. हाणें हातीन घेतले सकडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. पूण कोट्याची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता. पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. उद्गार. महिमा आणि वाखणी तुका ये क्रिस्ता. देवाचे उतर ऐकून बरे आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. महिमा आणि वाखणी तुका ये क्रिस्ता. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमच्या इसव्यास सा लोकाप्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ये सम्या. जेजून फारिसेवांक सांगले, एक ग्रेस्त मनीस असलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तुरां न्हेसतालो आनी सदां नीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतेली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका होर्न सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाच्या कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका होर्न पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मार म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची थेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळ्ळें. हांसो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता, तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमच्या मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा थावन तुमच्या कुशीक वसोंक कोणी सोदीत जाल्यारय ताच्यान वसोंक जायना. तशेंच तुमच्या कुशीक थावन आमच्या कुशीक कोणाच्यांनी उतरोवन येवंकय जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळ्याच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचें तें आयकोन दी. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशीं वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तो अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइशेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सत मानचे नात. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें. ग्रेस्त मनीस वळवळ्यामध्ये आसतना ताच्या भावांची ताका बिरमत दिसली.
म्हणजे आपणाचे भाव आणि कुटुंबादारी येवन थंयसर ओळवळ्यामध्ये पावतीत म्हणून तो अब्राहम बापा लागीं बिरमत मागता. कोणाक तरी धाडण म्हज्या भावांक सत्राय सांगा. कितें सत्राय सांगासे? ह्या संवसारान जर तर दोबळ्या धाकट्यांची बेफारवकर ह्या संवसारान गरजेवंत आसात, भुकेल्ले आसात, तानेल्ले आसात, पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, गतादारणांतलीं आसात म्हणून कळीत आसल्यार ती आमच्या दोळ्या मुखार आसल्यार तांची पर्वा करिनासतना जियेल्यार मरणा उपरांत आमची परिस्थिती वयर सकला जातली. कोण ह्या संवसारांत मजा मारतात, घमातां करतात, खुशालायन आसात, तांकां त्या संवसारांत व्हड वळवळे, व्हड दगदवणी, व्हड कश्ट संकश्ट आसतले. तेंच ह्या संवसारांत कोण कश्ट पिडाशिडा अनवरां समस्ये तत्वार अनुभव करतात तांकां त्या सर्गींच्या राज्यांत वर्ती दादोसकाय, वर्तो संतोष, वर्ते खुशालकाय, वर्ते सासणीक आनंद तांकां आसतलो. वय मोगाचे न्हू, जिवीत तशें जावन आसा. देखून थंयसर समी जेजू ही फारीसेवांक ही वपार सांगता. ग्रेस्त मनीस असलो आनी लाजार आसलो म्हणटा. म्हणजे समी जेजू स्पश्ट करता, ग्रेस्त मनशाक नांवच दिना, लाजाराक एक नांव दिता, दुर्बळ्या मनशाक एक नांव दिता. ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू कोणायक विचारल्यार अधिक ग्रेस्त मनीस कोण म्हळ्यार तुमी मोगाचे न्हू नांवां सांगतात. अमेरिकांत असले ग्रेस्त मनीस, आमच्या भारत देशांत असलेच ग्रेस्त मनीस. पूण ह्याच दिसांनी मोगाचे न्हू एफस्टीन फायल्स म्हणलें, वय थोडीं फायलां भायर पडल्यांत, गुपीत संगती भायर पडल्यात. ग्रेस्तांतले ग्रेस्त मनीस कितले खोटे जावंक पावल्यात. ल्हान ल्हान चलयांक तांणी खोटेपणाक वापरला आनी तांकां थोड्यांक लगाड काडला, नाच केला आनी तांचेर अत्याचार चलयला आनी थोड्यांनी मनशांचेच मास केला. देखून ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्तकायेचेर तो पातयेन विस्वास दवरतना कितलो खोटो जावंक साध्य आसा. तेंच मोगाचे न्हू एक दुर्बळो मनीस आसा जाल्यार ताच्या कश्टांत आकांतांत ताका भूक लागल्या वेळार, ताका तान लागल्या वेळार, ह्या ग्रेस्त मनशांनी तांकां दग दिल्ल्या वेळार, तांचे अत्याचार केल्ल्या वेळार तांकां जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता आसतना कितले आकला सडतात आसतले. आनी तसलो आकलास तसली बोब मोगाचे न्हू सरकार देवा लागीं पावता आनी देव तसल्यांचो मोग करता. देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत देव आपणाकच अनावीम याह्वे म्हणून आपयता. अनावीम याह्वे म्हळ्यार सर्वेस्पर देव, अनावीम म्हळ्यार कश्टांतल्यांचो, दुखेस्तांचो, बोब मारतल्यांचो, रडतल्यांचो तो देव जावन आसा. दुर्बळ्यांचो देव मोग करता म्हणून जेजू स्पश्ट करच्या खातीर थंयसर त्या दुर्बळ्या मनशाक एक नांव दिता, लाजर. लाजर म्हळ्यार द फ्रेंड ऑफ गॉड, देवाचो इश्ट. दुर्बळ्या मोगाचे न्हू देवाची इश्ट जावन आसात. देखून समी जेजू म्हणटा, तुमची दिरवी वय तुमची ग्रेस्तकाय दुर्बळ्यांक वांटून सरकार दिरवी पुंजया. संवसारी जिवीत मोगाचे न्हू थोड्याच दिसांचें, हें क्षणीक मेलिरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. थंयसर सासणाक आमी जियेचे जाल्यार मोगाचे न्हू सासणाचें दिरवें आमी आपणायचें जाल्यार ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू दुर्बळ्या धाकट्यांक आमी कुमोग करीत जाय. वय सर्वेस्पर देव निरंतरी आमच्या काळजाची तपासणी करता म्हण जेरेमिया प्रवादी म्हणटा. तर ताचो अर्थ आमचें काळीज वय सर्गाचेर आमी खंचयल्यार ह्या संवसारांत असलें आस्त बुदीक मोगाचें न्हू न्हय आमचेंच म्हूण आमी चिंता दुर्बळ्या धाकट्या तें आमी वांटून घेवन सरकार आमी दिरवीं पुंजय जाय. ही एक वर्ती जाणवाय ह्या प्राचिताच्या काळार म्हाका तुका आमकां समेस्तांक देव फोव करून दी आनी ते बरें जियोंकी पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मेळोवन दी. आमेन. C73. Tunke Bapa undo gowanso dakaras kalsintlo pelamcha wauraso sawasamche asbetaitau उंड्या वैना संगी दयेन स्वीकार कर म्हण मागता बापा तुझी भगी. ओपून तुंगे बापा उंडो गोवांसो दाकारोस कासिंतलो फळ आमच्या वावराचो. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान
दोबळ्या धाकट्यांक ते आमी करचे त्या उदार मनाच्या दाना सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या दोणवणेचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राचिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं दी. दुर्बळ्या धाकट्यान दान कर आमचें जिवीत सुफळ करूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्या सो आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दणवण दिता आसतना अवगुणाचें तूं बोळ मारताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सेगूण आमचे तें वाडयताय. दोबड्या धाकट्यांक दान कर सरकार दिर्मी फसोवंक आमकां फावो करताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुका थोर महिमा वाखणता तर तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. समी जेसू मेलो. जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आम्हा समेस्तांक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक सदांच एकामेकाच्या सेवेन एकामेका बगसून तुज्या उतरांच्या उजवाडान जियेशें कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. बापा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगेवन बापा. पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजेचे सोपती भगवंत धर्मदूतांनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांड मेट्स ह्या स्विडीचे ते माडतेर सांत
सांत ग्रेगरी, सांत स्टॅनिस्लावस, सांत लुईस, सांत आलोशियस त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय. समेस्तांनी झुजां, खडखाय, मनस्ताप, द्वेश पयस करून माया मोगान एकवटान जी असय देखून भक्तीपणान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज कायूं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसव्यास हसत्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सम्या तुका सेवकत रेखता गिरण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. दाखय सम्या वाट जिविताची बापा सशी आमकां व्हरून पावची. सासणीक जिवीत जोडून दिवची, जिवीत जोडून दिवची. सम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. मोगाळो जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. ह्या काळजान तूं आयलाय. तुजो हांव अनुभव करता. हांव तुजेर पाती येता. संवसाराचेर हांव पाती येना. मनशाच्या सक्तेचेर हांव विश्वास दवरना. म्हज्या काळजाची तपासणी कर आनी म्हाका तूं पारखून पळय. हांव सदांच तुज्या एकवटान जिवंक आशेता. दुर्बळ्या धाकट्यांचो हांव बेपारवो करचो ना. तांचो मोग कर. तांच्या गरजान पावोवंक म्हाका तुजी कृपा दी. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका बापा, छे छे तुका पवित्र आत्म्या. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला तर ताचो फळ आमच्या जिणयेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अधीक थीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. हो मोगाचनो आज ब्रेस्तराचो दीस हप्त्याची रेतेर ह्या आयतारा सुरवात जाल्ली कोंकणी विशेष करेजमाच्या काळाची रेतेर सुडकेची सोडवणेची आणि पेकोवणेची रेतेर आज अखेर जाता दनपारां 1 वरार आणि आता फाल्यां तावन नारावी सांत आंतोनीच्या फिरगजेंत दैवी कलोरेत्र मंदिरातर्फे 3 दिसांची रेतेर आसतली. शुक्रारा शनिवारा आणि आयतारा 3 दिसांची रेतेर आसतली. तशेंच निर्काण सांत थॉमस आपोस्तलाच्या फिरगजेंती शनिवारा आयतारा 2 दिसांची 7 आणि 8 तारखेची रेतेर आसतली. आणि उडा आसामी दोरया मोगाचनो शनिवारा 1 दिसाची रेतेर आसा 7 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत तुमी सगळीं येया. हांव ह्या दिसांनी दुसऱ्या जागी रेतेर दिवंक गेल्लो पूण ह्या शनिवारा हांव हांगासरच आसतलो. डिवायन कॉल सेंटर मुल्की हांगासरच आसतलो. विशेश जावन भुरगीं शिकचीं आसात. ह्या थोड्यांनी परीक्षा बरयला. रिजल्ट बरें येजे. येया शनिवाराच्या दिसा रेतेरीक येया आनी तुमकां विशेश वांजेलाचार करतलो आनी तुमच्या माथ्यार हात दवरून हांव मागतलो परीक्षेंत बरें रिजल्ट येवचे खातीर. एखाद्या वेळार सकाळी 9 वरार तुमकां येवंक जायना जाल्यार दनपारां 3 वरार तुमी आयल्यार या 2 वरार येवन बोपय सक्रामेंत आराधनांत वांटो घेवन 3 वरार तुमकां कावन्सिलिंगाक आनी वांजेलाचार करूंक की तुमकां बरो अवकाश आसा. देखून तुमी मोगाचन दैवी कलोरेत्र मंदिरांत शनिवाराची रेतेर मात्र खळा नाकात. विशेष कुरपेचो शिवर कुरपे वयर कुरपा तुमकां मेळटा. तुमी जाणा दया देवाची कृपा मेळटा आसतना हर एक आशिर्वाद बेसांव तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत तुमच्या शिकपांत तुमच्या वावरांत बिझनेसांत हर एकांत तुमकां लाभता उडा आसोरा. आयतारा जावन 8 तारखे तावन आनी एक आयतारा 15 तारखे पर्यंत मोगाचनो खंयच्याय वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक विशेष रेतीर आसा. तशें म्हळ्यार वायट सवयांक वळख जाल्ल्यान मात येवचें न्ही. हेरांनी मोगाचनो हांगासर कुमो करूंक सेवा दिवंक आनी आमी प्राचीत काळार कशें मोगाचनो गरजेवंतांक आमी आदार दिवंक आमकां अवकाश आमच्या कुटुंबांत शेतसामारा आमच्या वाड्यान समुदायांत सैरां दैरां मदें कोणीय एकल्याक कसली एक वायट सवय आसा आमाल पिवण्याची सिगरेट या ड्रग्स मादक द्रव्यांची ताका बरें करच्या खातीर मोगाचनो ताका आपण आनी ह्या कुटुंबाच्या सांगाता आपण आनी येवन हांगासर आमी रेतेर करया. 8 तारखेर आयतारास on 8th of March on Sunday itself the retreat begins in the evening आणि सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तारा पर्यंत थंयसर हांगासर एक समावेश आसतलो. सांगातास दुसऱ्या धर्माचो लोक येवन हांगासर ध्यान रेतेर करतलो. पूण ब्रेस्तारा दीस विशेष तरान 12 तारखे सकाळीं जावन कापुचीन पाद्र्या मनादीक बाप अरुण लोबो आनी मनादीक बाप JB ब्रॅक्स हांगासर येतले. सशंच डिवायन कॉल सेंटरची ह्या जागी सांगाता मेळून ही विशेष आमायलांची रेतेर ब्रेस्तारा थंयसर 12 तारखेर उपरांत शुक्रारा 13 तारीख शनिवारा 14 तारीख आनी आयतारा 15 तारखेर दनपारां 1 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. मोगाचें चड आनी चड लोकांनी फायदो जोडीत एका मोगाचें वायट सवयाक वळख जाल्ल्या मनशाक आमी परिवर्तन केलें तर सगळ्या कुटुंबांत संतोष शांती समाधान आनी आशिर्वाद येतले. केदें वर्ते एक भाग मोगाचें केदें वर्तें आपूण हें हरी एकली आमी स्विकार करया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार देवा दयाळ काकुळतीच्या भगस बापा मोगाच्या बापय म्हणूंक आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सड नाका. ये जेसू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपात येता समजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता. मोगाळ पुत्र सवे अंकवार मेरे आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्ण करुणेवर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. दैवी कलोरेत्र मंदिरांत विशेष रेतेर आसा 12 तारखे तावन थंयसर 15 तारखे पर्यंत मार्च म्हयन्यान 12th of March till the 15th of March ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार ही विशेष रेतेर आमाल पिवणे आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्या खातीर जावन आसा. मोगाचनो तशें म्हळ्यार केवल असल्या एडिक्ट्स आनी असल्या मादक द्रव्यांक या आमाल पिवण्याक वळख जाल्ल्यांक मात न्ही तांच्या कुटुंबाचे न्ही सयत तांच्या सांगाता येवन सांगाता रेतेर कान तांच्या खातीर मागचें आनी तांणी रुपांतर जावन आमच्या खातीर मागचें अशें मोगाचें न्हू. आमी सर तराच्या गुलामपणांतावन सुटका जावन स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाच्या महिमेची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां एक वर्त अवकाश. सो प्लीज मेक यूज ऑफ दीस ऑपॉर्च्युनिटी. दिस स्पेशल रिट्रीट
which is conducted at Divine Call Retreat Center from 12th of March till the 15th of March. Come on 12th in the morning itself. सकाळी तुम्ही येवीत आणि शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारापर्यंत रेतेर आसतले. कॅपुचिन पाद्र्यापी आमकां ही रेतेर दिवंक आमच्या सांगाता मेळटले. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी मानाचें आपोवणें.